सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी मिसाचे भेटेन मागतले आना मारिया लुकस, सोंपलेल्या आना मारिया लुकस आनी दुसरें ते सोन आसा सोंपलेल्या दानियल वाज ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर किरीत भाशेन देवान सासनाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख तांकां फावो केल्या प्रमाण मागुया. आज सायबिणीची भेट जाता रेजिना मुंदी पालोटी, टिना लोबो, दाबोलीं कोपेलबाट ग्रेग गामा, आल्तो दाबोलीं डोमिनोस सायड फ्रांसीस वाज आनी पेंटा जुलियाना रॉड्रिगीस हे सगळे आमचे बाबा भयणां खातीर सायबीण मायच्या आशिर्वादान तांकां कुरपेन बोर म्हूण किरीत भाशेन तांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आज जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा ताची सोशी येवन शीस म्हणटात आमी गायलें आनी ती नाचलीं नात, आमी विलापलें आनी ती रोडलीं नात. आमचे जिवितांत जायते फावटी ओत्मीक शेळेमोडाय आनी देवाच्या उतराक भोव करून आमी बेसारमाय करता तेन्ना आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचो फोड उदीक आनी उदीक येवंक जायते फावटी आमच्या जिविताचो ताचेर आसर जावंक जायते फावटी वेळ वेता. आमी जायते फावटी देवाच्या उतराक बेरेखान करता आनी अशें आमची ओत्मीक शेळेमोडाय आमकां देवा सोशिली पयस दवरता. आयच्या मिसाचें बलिदान आमकां उदीक आनी उदीक उर्बेवंत कोर देवाचें उतर आमच्या जिवितांत मांडून हाडूंक आनी ताचे परमणीत चलूंक आमकां ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातक्यांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरणान बरोय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदां सांक वार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सरवंडाराच्या येण्याक व्हडी जागृतायेन उंत्रेकून रावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. ताणेंच शिकयलां तशें पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन आमी जागृत आसूंक आनी दावी ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव तो सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगता, भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हीण होलके किडे, भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलो म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवणार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो दांत्रो, दोट्टे दांत आसतलो. तूं पर्वत मोडटलोय आनी फोंडटलोय आनी दोंगराचो पिठो करतलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून व्हरतलें. वादळ तांकां जोळी मोळी शिंपडायतलें. पूण सर्वेस्परा सवे संतोस्तलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंद बरीत करतलो. गरीब आनी दोलडिरी मनशां उदक मागतात, पूण तेंबो पर्यान ना, ताणें तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांचें आयकतलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसाड पडलोल्या तोश्यांचेर
तोक्षांचेर नदी व्हांवो शेव करतलो आनी शेतांनी जोरी फुटो शेव करतलो. अरोणें आसा तें तोळें करतलो आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. अरोण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनांचीं झाडां. रानांत लागीं लागीं रोयतलो सोरू, सोरोळ आनी देवदार. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलें म्हूण आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गोमून येतलें. सगलीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायतां, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. तुवें रचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परकोट करूं. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज, पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. मळबा दवा वरी जैतिवंतांक देवय, पावसा वरी कुपांतलो तो देंवून येवं. उक्ती जावन जमीन आनी उपसून आमकां सोडवणार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. लोकांचे उरपोंजी कोडे उलोवन जेसून म्हणलें, हे सोंस्ती कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचली नात. आमी विलापले आनी तुमी रोडली नात. अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही सोंसोत. तो जुवांव जेवण तशें पिवण चाखीनासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसुंदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट. तो देवाची जाणवाय चूक नासलेली म्हूण तिच्या फोडा उद्देशी रुजू जावं येता. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मगर भाऊ भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी कांय बरीं उतरां थंयसर आसात. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्ल्यात जाल्यार म्हणजे तुमी तर सगल्या वायटांतली तुमकां हांव निवारतलो, तुमकां हांव चलयतलो, तुमकां फायद्याचें तें हांव शिकयतलो, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा. पूण एक मात तुमी करूंक गरज, म्हज्या उपदेशांक तुमी चीत दिल्ले जाल्यार एक नदी भाशेन
तुजी कुशालकाय जावंक पावतली. म्हणजे व्हांवतें उदक नदयेंत दिसपटी व्हांवता तशें, जाका शेड मारिना, जाका भाव भयणीनो वास मारिना, जाचें उदक नितळ निर्मळ पिवंक, ते भाशेन हांव तुमकां करतलो. आनी दर्याच्या लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण, रेंवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडयतलो. म्हणटकूच जो कोण सर्वेस्पराचे दिसपटी विस्वास दवरता तांकां इजायस प्रवादी म्हणटा, तिच्या कोणयान इतली तुजी सोंसोत, तुजें नांव म्हजें सोंसलें केन्नाच नोपय जातें ना, ताचो नाश केन्नाच जातो ना. म्हणजे जो सर्वेस्पराचे थीर विस्वास दवरून आपलें जिवीत जियेता ताचो नाश देव केन्नाच करचो ना. आनी हें जेजू आयच्या दिसा म्हणटा, एक वेळ आसा उठपाचो, एक वेळ आसा देवाक दिनवासपाचो, एक वेळ आसा देवाक गावपाचो, एक वेळ आसा आमी देवाची खुशी करपाचो. पूण जायते फावटी घडयेक आमच्या उत्मीक बेसार मायेक लागून ही देवाची खुशी करूंक आमी विसरता. घडयेक आमी बेऱ्या खानार घालता. आमच्या आडसायेक लागून घडयेक देवाचें उतर जें आमचें मन जागयता, आमचें अंतस्करण भाव भयणीनो जागोवन आमकां बऱ्या मार्गार व्हरता, तें घडयेक जायते फावटी थंय शेडेमोळ्यान जिवंक पावता. आज जेजू म्हणटा, काय बरी ती विलापती मनशां भाशेन हे संस्थीक हांवें सर करची. हांवें गायलें आनी तुमी नाचली नात, आमी विलापलें आनी तुमी रोडली नात. म्हणटच तुमकां कोणाक म्हूण सर करचें, कित्याक तुमच्या जिवितांत शेडेमोळे आसा. तुमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक तुमी बेरेखान केल्यात. तुमच्या जिवितांत तयारी ना. तुमी विस्वासान देवाचेर पातयेनात. इजायस प्रवाद्यान बासयलां ते भाशेन आमी तो देवाचेर उपोट बावाट दवरलो, खरेंच जिवितान आमी ताचेर पातयलें जाल्यार रेंवे भाशेन आनी सगळ्या प्रमाणीकपणान तोच नदी भाशेन आमकां व्हांवती आनी सुफोड करतलो. तोच आमकां कोणया परी आमची सोंसूत वाडयतलो आनी आमच्या जिवितांत केन्नाच वायट अदृश्ट येवचें ना, नपय जावंक देव दिवचो ना. तर विस्वासान व्हडा मोगान दर दिसाक प्रयत्न करुया आमी शेडेमोडाय पयस करूंक. आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक आमी उर्बिवून देवाक मानता तसलीं जावं, हीच कृपा आयच्या ह्या बलिदानांत आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया C43, पेज नंबर 46, C43. म्हज्या भाव भयणी, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. या तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पडीचो विचार देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पुदुदारान सासणाचे देवा सूर काडेन सूर ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें उसळण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सूल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्यात तुज्या वैभवान. मुत्सर्गीक तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय, मुत्सर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. गावून आमी बाबार्थाचो गूट उचारुया. तुज्या कुसारी पुनो जीवन मोना वरवीं, तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवण दारां आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वनुची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोत आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या शेनांव पवित्र जावं, शेरास आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताडे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आनी आमी बरोशें नत्रेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक वाचोली पोटली आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा जी कुशे परमेंतका शांती दियान तूं तिका एकवटान सांबाळ जोची येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे देवाचे शिले शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकणूक कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकणूक कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोम्याचे चुये आमच्या काळजांत रावूं घे. आमच्या काळजांत रावूं घे. सोम्याचे चुये आमच्या काळजांत रावूं घे. आमच्या काळजांत रावूं घे. देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणाक तुजे येवजण जाले आमचे मोगे बिराकोचे. सोम्याचे चुये आमच्या काळजांत रावूं घे. आमच्या काळजांत रावूं घे. सोम्याचे चुये आमच्या काळजांत रावूं घे. आमच्या काळजांत रावूं घे. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणात आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूच्या जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज शुक्रार. आज पवित्र संस्काराची बोजवण जावची ना. सुत्रेदोची आज पवित्र संस्काराची बोजवण जावची ना. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवपार
काढून घेऊया F6 पेज नंबर 88 F6. Jesus,